Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Örgağın Jesu. Örgağın Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 യേശുവേ 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 വന്ദനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ മഹിമേ യേശുവേ യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധന ഹല്ലേലൂയ 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 हालेलुया निर्गमन पुस्तकांत 13 अध्याय 20:1 20:2 वळी सर्विसपर तांचे सवे पॉयंट करतलो दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तो तांचे सवे वेतलो अशें दीस आनी रात तांच्यान पॉयंट करूंक जालें दिसाक कुपाचो खांबो आनी रातीक उजवाडसो खांबो लोकां मुकलो केदींच पयस वचनातलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgağın Jesu. Örgağın Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. 40 वर्सां अरण्यांत देव आपल्या पुरज्या संगता पॉयंट करतलो दीस आनी रात तांचे सवे तो रावतलो तोच सोमी तोच देव तुमचे सवे हांव संवसार अखेर म्हणसर रावतलो म्हूण ताणें म्हळें आज उंड्याच्या रुपार जिविताच्या उंड्याच्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो आमचे संगी आसा आमच्या जिविताच्या बसयिल्ल्या गांवांच्या पयणार तो आमकां संगात जावन आसा आमच्या मेटांनी मेठां घालून आमच्या जिणेन संगात जावन इश्ट जावन बरो गवळी जावन जिविताची वाट जावन जिवितच जावन तो आमचे संगी रावता तो सोमी आज ह्या अल्तरेर उंड्याच्या रुपार येता आसतना भावा आनी भयणी दीस आनी रात आमचे संगी जियोसो आमकां सांबाळसो देव ह्या अल्तरेर ह्या ल्हानशा उंड्याच्या कळट्या बिडारांत येता आसतना दिंबेर पडया आराधन करया सिरपोडोवया आमकां समी समर्पण करया गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार गुपीत रितीनी म्हज्या जिणयेंत हर एक घडी म्हाका रक्षा आनी सांबाळच्या देवा तुका नमस्कार आनी आराधन आवयच्या गर्भांत तुज्या हातांनी म्हाका आकारून रूप दिवन जीव दिवन आवयच्या गर्भांतले भायर काडल्या गुपीत म्हज्या देवा आराधन नमस्कार आनी होगळाप स्तुती तुका सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या ल्हानपणांतल्यान आज म्हणसर म्हाका जणवायेंत कृपेंत भलायकेंत वाडोवन भावार्थांत क्रिस्ती कुटुंबांत ल्हान व्हड जावन एक बरें जिवीत म्हाका दिल्ल्या गुपीत म्हज्या देवा
जिन्याच्या हरी एका मेटांनी म्हाका सांगात रावन राखोवन व्हेल्ल्या, अणवरांत राखोवन व्हेल्ल्या, पिडेंत राखोवन व्हेल्ल्या, मरणांत राखोवन व्हेल्ल्या. जिविताच्या वाटेन म्हाका सांगात दिवन इश्ट जावन बरो गवळी जावन म्हाका सांबाळून व्हेल्ल्या म्हज्या सुमया, म्हज्या देवा, गोपीत म्हज्या देवा, तुका आराधन नमस्कार आनी होगलाप. ओंड्या रुपार तूं ह्या आल्तरेर करूंस हजर आसाय म्हज्या देवा. कित्याक नियाळन तुजो मोग, नियाळन तुजी खाकोळट, नियाळन तुजो सांगात, तुजो मोग ही काळीज सोलवता, ही जिणी सोलवता. तूं सुमया म्हजो देव, तूं सुमया म्हजो सोमी, म्हजो सांबाळणार. सकड म्हाका दिल्लो कुटुंब दिल्लो, हर एक संगती तुवें म्हाका दिलाय. ह्या सगळ्या म्हज्या जिवितांत हर एक दीस म्हज्या जिविताच्या पयणार तुवें म्हाका सांगात दिलाय, राखलाय आनी सांबाळलाय. म्हज्या देवा, म्हज्या सैबा, हे सगळे म्हजें जिवीत, म्हजें कुटुंब, भुरगीं बाळां, कुटुंबाच्या हर एक संद्यांक म्हजो वावर आनी फुडार तुज्या पांयां तळा समर्पण. गोपीत म्हज्या देवा, तुका आराधन करता, नमस्कार करता. परत आमी तीच उतरां गावया. गोपीत म्हज्या देवा, हर एकल्याच्या जिवितांत ना दोळ्यांच्या दृश्टीक देव ना जाल्यार जिन्याच्या मेटांनी आमकां सांबाळल्या देवाक, ताणें केल्ल्या हर एका बरेपणाक आमी काळजांतावन अर्गां दिवन आराधन करून गावया. परत गोपीत म्हज्या देवा, तुका नमस्कार. गोपीत म्हज्या देवा, तुका नमस्कार. ओंड्या रुपार तुमी आसाया करा. काळीज म्हजें सगळें तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें चलवता. काळीज म्हजें सगळें तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळें चलवता. हे म्हज्या देवा, सांत थॉमसा बरी हांव तुजे गाय पळोवंक आशेना. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो समी म्हूण हांव उसरता. केवल ह्या उंड्याच्या रुपार मात्र न्ही, म्हज्या जिणेंत हर एक घडी तूं प्रसन्न जावन आसाय म्हूण हांव पातयेता. तूं म्हाका सांबाळचो देव म्हूण हांव पातयेता. म्हज्या समया, म्हज्या देवा, तुका चड आनी चड पातयेवंक, चड आनी चड तुजेर भरवंसो दवरूंक, तुजेरच पातयेनी दवरूंक, चड आनी चड तुजो मोग करूंक हे जेजू म्हाका करपा दी. तुमचे हात सक्रामेंता मुखार वचोवन दवरा. तुका चड आनी चड पातयेवंक ह्या उंड्याच्या रुपार मात्र न्ही, म्हज्या जिविताच्या हर एका घडीतांत मेटां गोपीत म्हज्या देवा तूं आसाय. असली एक गुंड पातयेणी देवाची प्रसन्नता भोगून जेजू कडेन मागया. थांग दी म्हाका, बळ दी म्हाका, चड आनी चड तुका पातयेवंक, चड आनी चड तुजो मोग करूंक जेजू ती कृपा म्हाका दी. म्हज्या कुटुंबाक दी, म्हज्या भुरग्यां बाळांक दी, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दी. कश्ट अनवर येतना, पिडा येतना, सांडून घालतना चड आनी चड तुका पातयेवंक जेजू कृपा दी म्हूण एक घडीवर मागया. Santo Masa Bari Gaina Poleta
पाती तुझे आशा धरू तुझो करू तांदी मका सदा तुझा सण पाती तुझे आशा धरू तुझो एक घडीभर मौन राहून ती प्रसन्नता आम्ही बघूया. गुपित म्हज्या देवा, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या जिणयेच्या पयणार मेटांगान सलच्या देवा, ह्या आल्तरेर तूं करूस हजर आसाय. तुका चड पातयोंक, तुजो मोग करूंक, जिणी समर्पूंक, म्हजें कुटुंब समर्पूंक म्हाका कृपा दी म्हूण मागोवन सगळे आमचे कुटुंब, आमचो वावर, सूख दूख हर एक आमी जेजूक समर्पण करया. बसया, सुमया मुखार आमी बसया. सगळे जिवितांत नादिस्त्य रुपार आमकां सांगा दिल्लो देव आता ह्या उंडयाच्या रुपार ह्या आल्तरेर आसा. वर्तमान आनी गौरव दिवन आमी हो वेळ करसुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू, ಹೊಗಳಾಬ್ जेसू. ಹೊಗಳಾಬ್ जेसू. कीर्तन 29 1 थांब 2 वळे. देवाच्या पुतानो सरेस्पराक मान दिया, सरेस्पराच्या महिमेक आणि पदवेक मान दिया. सरेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी नेसोवन सरेस्पराच्या आराधनाक येया. कीर्तनगार आज मखाणी तुमकां एक उलो दिता. देवाच्या पुतानो, देवाच्या धुवानो, देवाच्या भुरग्यानो, सरेस्पराक मान दिया. ताच्या महिमेक, ताच्या पदवेक, ताच्या जैताक तुम्ही मान दिया. पूण तुम्ही मान दिवंक येता आसतना पवित्र मुस्तायकी नेसोवन सर्वेस्पराच्या आराधनाक येया. बाबा आनी भयणी, आज आमी समया मुखार येता आसतना, ह्या मंदिराक आमी येता आसतना बरेंकर नसून आयल्या. बरेंकर सक्कड नसल्यात वयमो, बऱ्यांतले बरें नेसून आमी आयल्या. पूण ते नेसण न्ही. आज कीर्तनकार म्हणटा पवित्र मुस्तायकी नेसोवन सर्वेस्पराच्या आराधनाक येया. मागण्याक येतना, देवा मुखार येता आसतना आमचे अंतस्करण आनी मन नितळ करून आमी देवा मुखार येवंक जाय. ते दळा मात्र आमचे मागणे फळादीक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेसू, अर्गान जेसू. होगळाब जेसू. होगळाब जेसू. मातेवाच्या शुभवार्तेंत 20 आणि 2 अध्यायांत एक लग्न उत्सवाची ओपार आसा. थंयसर आपयले येनांतल्या वेळार रायान सगळ्यांक जेवणाक आपोवंक धाडिल्ले आनी माटो भरिल्लो. आनी भरिल्ल्या माटवांत सैऱ्यांक पळोवचे खातीर राय माटवाक आयलो. थंयसर येता आसतना लग्नाची नेसनांतल्या एका व्यक्तीक रायान पळयलें आनी ताका विचारलें, तूं लग्न नेसन नासतना कसो हांगा भितर रिगलोय? आनी ताका रायान म्हळें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत उडयया. थंय जातले रडणी आनी दांत किर्लोणी. प्रेज द लॉर्ड.
the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गान जेसो अर्गान जेसू. बहुशा आज तो राय आमकां भायर घालचो ना पूण एक दीस तेय आमी जेवणाक वेतना तेय आमी आराधन करूंक येता आसतना आमकां जर तर ती पवित्र मुस्तायकी ना जाल्यार आमचे आत्मे काळजां मनां नितळ ना जाल्यार त्या जेवणांत आमकां वांटेली जावचें ना त्या देवाक आमकां आराधन करूंक जावचें ना देखून आज आमी एका पवित्र थळाक भगवान जोसेवासाच्या पवित्र झळाक कृपेच्या जरीक आमी आयल्या ती कृपा आमचे भितर वळोवंक जाय तर आमचे भितरले मेळेपण आमी एक घडीभर ओमतिया तुमचे हात धरून एक घडीभर सुमया मुखार खालते जाया देवाची काकुळट मागा पातकांचो उडास काडा कितलेगी उडासनांतली पातकां कुमसरांत उसारणांतली पातकां आमचे आत्मे मेळेपण करची पातकां राग द्वेष वा मोसोर वा हागे संवसाराचे कुशलकायेक लाभधरलें अनैतीक जीवन हे सगळे आमचे आत्म्याचे मेळेपण आमी भितर दवरून हांगासर आराधन करूंक जायना हांगासर आमी देवा कडेन मागोवंक जायना ह्या पवित्र जेवणांत आमकां वांटेली जावंक जायना देखून एक घडीभर म्हजी काकुळट कर देवा म्हूण मागा तुमचे हात तुमच्या काळजाचेर दवरा बडया तुमचे काळीज आनी पळया कितले मेळेपण आसा ते एक घडीभर ते ओमतून सोडा आनी सुमये कडेन बोगसणें मागा देव भोव काकुळदार देव भोव खालतो भोव मोगाळ हर एकल्याक बचाव करूंक तो आशेता हो आत्म्याचे बचाव करचे ताचे मिसांव जावन आसा आज तो आमचे मदीं आसा आमचे आत्म्याचे बचावे खातीर हे जेजू म्हजी काकुळट कर हे जेजू हांव सुकोवन गेला हांवें वायट धरला हांवें म्हज्या वडिलांक दुखयला हांवें तुजे उपादेश पाळूंक नात तुका हांवें फावो तो मान दिवंक ना ते सर म्हज्या पातकांचे बोगसणें दी जेजू म्हूण काळजांत थावन एक घडीभर मागा जर आमी नितळ जाल्या कृपा सुमया तावनूच वळोवन येतली जर आमी नितळ जाल्या देवाचे मुखामोळ आमच्या काळजांतच आमी पळोवंक शकतली जर आमी नितळ जाल्या त्या जिविताच्या जेवणांत तो आमकां वांटेली करतलो ये जेजू हांव तुजी काकुळट मागता दितलोय म्हूण फातयेता ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण फातयेता सर मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान सकड सांगता देवा दयाळ काकुळटीच्या बोगस मोगाच्या बापय मोनो आदवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण फातयता सर मोजी पातकां कांटाळता आयच्यान सकड सांगता सर्वदा देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावोवंक Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेसू अर्गान जेसू. होगलाब जेसू होगलाब जेसू. महिमा जेसू महिमा जेसू. स्तुति जेसू स्तुति जेसू. आराधन जेसू आराधन जेसू. अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो एका काळाचो वर्तो श्रेश्ठ अध्यक्ष
भोव मोगाळ दुबळ्या धाकट्यांची बिरमोत आसलो, भोव सादो व्यक्ती तो जावन आसलो. जायतो लोक ताच्या देशाचो जायती गरज घेवन ताचे चर्ची वेतलो. हर एकल्याच्या गरजेक तो पावतलो. अशें सकाळी तावन सांज म्हणसर तांचे कश्ट लोक हाडून येतलो. एक दीस एक स्त्री अब्राहम लिंकनाक मेळोवंक आयली आनी ती मेळोवंक भितर आयिल्ल्या वेळार अब्राहम लिंकनान विचारलें, तुजें कितें कश्ट हाडून आयलाय तूं? म्हाका कांय कश्ट नात, हांव कांय कंप्लेंट हाडून येवना, हांव कांय म्हजी गरज हाडून येवंक ना, पूण तुमकां हांव कितें गे हाडून आयलां. म्हाका तूं हाडून आयलाय? अजाप जालो आनी विचारलें, कितें हाडून आयलाय तूं? आनी ती म्हणाली, तुमकां गोड बकरी म्हळ्यार बारीक पसंद म्हण हांवें आयकलां, देखून म्हज्याच गद्यांत जाल्लें बेळ्याचे एक गोड बकरे करून हाडून आयला म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वर्गांत जेसू, वर्गांत जेसू, फुगलाप जेसू, फुगलाप जेसू, महिमा जेसू. महिमा जेसू. थंयसर आमचो जायतो लोक कंप्लेंट हाडून येतलो, गरजेक येतलो, कुमोक मागोवंक येतलो. पूण ती एक स्त्री आसा पळया, तिच्या धनयाक तिचे काळीज हाडून आयिल्ली. एक उपकारी म्हूण जावन म्हज्या धनयाक कितें पसंद म्हूण सांगून ती समजून तिका ती गोड बकरी हाडून आयिल्ली. कितलें वर्तें मोन पळया. तिणें दिल्ले बकरीनी बगार तिची एक मोवाळ काळीज. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांव जेसू, अर्गांत जेसू, फुगलाप जेसू. फुगलाप जेसू. देवाक आमचे तावन कितें पसंद म्हूण आमी समजून घेयचें. आजकाल आमच्या भुरग्यांक आमी कितेंय दिता जाल्यार तुमकां पसंद दिल्यार जायना. तांकां एक कलर आसा, पिंक, रेड, व्हायट कलर आसा. तुमचे आदले चॉकलेट लाड बरो जायना तांकां, तांच्यांत पसंद जाल्लें खाण आसा, तांच्यांच एक लायक जाल्ले ड्रेस आसा, ते दिल्यार मात्र बारीक कशी. तुमी चकली लाड करून व्हेल्यार तुमची नात्रां कांय ना जाता. हर एका मनशाक ताका ताका जाल्ले पसंद आसा. म्हज्या देवाक कितें चड पसंद. कीर्तन 50:20 जो कोण अर्गास्तुतेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाचें ठरण हांव दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वर्गांत जेसू, वर्गांत जेसू, फुगलाप जेसू. फुगलाप जेसू. आज आमी हर एकलो हांगा आमच्या सुमयाक या उंड्याच्या रोपार या पवित्र तळार हांगासर आमी आराधन करूंक मान करूंक आयल्या. हांगासर ताची प्रसन्नता बघूंक आमी आयल्या. आमच्या देवाक आज आमी मान दिवचें म्हळ्यार आमी अर्गां स्तुतेचें बलिदान भेटोवचें. अर्गां स्तुतेचें बलिदान म्हळ्यार देवाचें सर्वेस्परा देवान केल्ल्या बरेपणाची स्तुती आमी करचें. ताचें बरेपण आमी नांवाडचें, ताच्या नांवाक आमी महिमा दिवचें. अर्गां बलिदानाची स्तुती जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेसू, अर्गां जेसू, फुगलाप जेसू. फुगलाप जेसू. जेसू. देव चरित्रेचो धनी. कीर्तन 105 हें देव चरित्रेचो धनी म्हूण वर्णिता. 4 आनी 5 वळी आमकां उलो दिता. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदांकाल ताचे मुखामोळ सोदा. ताणें केल्ल्या आश्चर्यांचो, विस्मितांचो, ताणें वापरल्या निर्णयांचो उडास दवरा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां जेसू, अर्गां जेसू, फुगलाप जेसू. फुगलाप जेसू. मगच्या भाव बहिणो, या चरित्रेचो धनी, मोडीपूच्या चरित्रेचो धनी आज या उंड्याच्या रुपार हांगासर प्रसन्न जावन आसा. भगवान जुजेवासाचो जिवांचो इल्लो या खडपतावन जर फुटयल्लो आनी आज या सक्रामेंतांत जिविताच्या खडपतावन आज जायती वेजमितां आजापा करचो देव हांगासर आसा. देखून ताची वेजमितां आसरी आमी उडासाक हाडया. या पवित्र थळार ताचे केल्ली महत्कार्य आमी उडासाक हाडया. फाटल्या जायत्या वर्सांनी ह्या गुड्या तावन
कितली कुरपेची झर वाडल्या, कितल्या जाणांक भलायकी मेळ्ळा, समाधान मेळ्ळा, संतोष मेळ्ळा, गांवांनी परगांवांनी कितलो लोक ह्या थळाक आयला, पातयेवन आयला. कित्याक म्हळ्यार हांगासर जिवन जाल्लो जेजू खरोच जिवंत आसा आनी तो हजर आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसू, ಹೊಗಳಾಬ್ जेसू, महिमान जेसू. कीर्तन 92 वळी. तुझ्या खऱ्या वरवीं तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय. तुझ्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. देवा, ह्या पवित्र थळार तुवें म्हाका मात्र न्ही, जायत्या लोकांक तुवें संतोष दिलाय, भलायकी दिलाय, जायत्या जाणांच्या जिवितांत तुवें उजवाड दिलाय. देखून तुज्या ती सर महिमेची कृत्यानी वाळण हांव उल्हासता, अर्गां दिता आनी ह्या अर्गां बलिदान तुका हांव भेटयता. ह्या पवित्र थळार देवान आमकां केल्ल्या हर एक बरेपणा खातीर, वैयक्तीक जावं, कुटुंबान जावं, ह्या फिरगजेन जावं, हांगा आयिल्ल्या हर एक यात्रिकांक सुमयान ती वळयल्ली कुरपेची झर नियाळ करून, ती वेजमिता नियाळ करून आमी उबे रावया. आमी देवाक अर्गां दिवया, महिमा दिवया आनी ह्या अर्गां बलेचे स्तुतेचे व्हड एक संतोशाचें गीत गावन आतां आमी देवाक वर्णिया. ताळे बिडोवन संतोशान सगळ्यांनी ह्या पवित्र थळार देवान केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवया. आमची जिणी समर्पण करुया. सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजा तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो, काळजा तुका घेतलो. तुमच मुजोराय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो. सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सगळ्यांक अर्गां दितलो. सगळी मुजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वांटार घातलो. तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वांटार घातलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो. आप्पा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो. सगळ्यांक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो, सगळ्यांक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. हरी तुझ्या दर्शांत तुझ्या पांयांक पडटलो. उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो. पातकांत हांव पडटना जेजू जेजू म्हणून घडतलो. पातकी जिणी सांगूंक तुजो आदार मागतलो. तुजो हात धरून हांव चलतलो. जिणी म्हजी समर्पितलो. तूंच म्हजो राय, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजें सर्वस्व. हांव सदांच म्हज्या काळजांत न्हयतलो. खरी तुझ्या करता तुझ्या पांयाक पडटलो. उपकार मेळच तुका हांव अर्गां दितलो. खरी तुझ्या करता तुझ्या पांयाक पडटलो. उपकार मेळच तुका हांव अर्गां दितलो. पातकां जावं पडटना जेजू म्हणून रडटलो. पातकां जावं पडटना जेजू म्हणून रडटलो.
समिया करगानितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगानितलो आम्ही ताली बडवून समाधान घेऊया. करगानितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुंज म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी करगानितलो समिया करगानितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगानितलो समिया करगानितलो सगळं आम्ही सांगता म्हजी जिणी तुका गेल्या समर्पितलो सोयरेपणा उपकारा Hallelujah, 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 सोयरेपणाचे पवित्र तळातले पहिल्या हरी एका विश्वितांत पुरतांनी हुकला असता पुढे स्थान केल्ल्यांक योग्य स्थान बुजवून दिल्ल्यांक योग्यवंतांक आदार दिल्ल्यांक समाधान संतोष दिल्ल्यांक वर्गांनी हुकला तुका महिमा तुका स्तुती तुका आराधने येसुवे वंदने येसुवे ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglav Jesu. Hoglav Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. स्तुती Jesu. स्तुती जेसू आमचो देव आमच्या जिविताच्या बसयल्ल्या पयनार आमचो उरतो संगाती तितले मात्र न्ही तो आमचे लागीं उलयता तो आमकां शिकयता तो जिविताची वाट आमकां दाखयता ताचें उतर जिविताचें उतर ताचें उतर जाणवयेचें उतर सर्गींची वाट दाखोवची उतर जिणेंत तसो पाटलाव करूंक कश्टांत पिडेंत बळवंत जावन तसो सांगात सोदूंक प्रेरण दिवचें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया एक घडीभर मौन रावा देवाचें उतर आमी आयकता आसतना आमची काळजां मनां सक्रामेंता मुखार उक्तें दवरया पयले पटी आयकोवचें बरी आमच्या बुकांत आमी बरयल्लें बरी हर एक उतर आमच्या काळजांत पिंत्रोवंक काळजांत बरोवंक आमी करपा मागया सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप अध्याय 6 निमाणें एक उतर सौम्य सवे रावून तुमी बळवंत जायचे ताची पदवीदार सकतच तुमची सकत जायचे देमसार हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जैत उरोवंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसय आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार आसल्या अधिकाऱ्यांनी अधिपती विरोध अंकरी संसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसय ते दाळा वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावूंक तुमी सक्तल्यात तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत पाटी परतन अशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें सदांच बावटाची ढाल घेया तवळ नसत्या दुस्मनाचे उज्या बले पालोवंक तुमी सक्तल्यात बाचे देणे तुमचे शिरास्त्रान म्हूण घेया पवित्रत्व दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावन तुमची तलवार तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्नान करा सर संदर्भांनी पवित्रत्म्याचे प्रेरण मागोवंक सदान चलया दीस रात म्हणले बरी तिरासनेन मागा देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया देवाचे उतर हे देवाची उपकार बसया Praise the Lord. Hallelujah.
अळगांव जेसो अर्गान जेसू होगळाव जेसो मगाच्या भाव बहिणींनो एक व्यक्ती एक इस्कलाचो मेस्त्री समाजेंत गौरवीत मनीस पवित्र सभेंत एक क्रियात्मक वावराडी भक्तिवंत मागण्याचो मनीस कोणायकी वायट केल्लो न्ही प्रामाणीक मनीस जिणेंत सगळ्यांचो मोग जोडिल्लो मनीस ताच्या जिणेंत थोडे कश्ट येवंक सुरू जाले अनवरां येवंक सुरू जाली थोडे संगती ताच्या भितर भितर तो सोंसतलो थोडे संगती कोणायकी कळीत नासले थोडो तेंप हो व्यक्ती दिसान दीस इल्लो कंगाल जावचे बेजारायण आसचे चड भायर बसनाशे ताचे इतल्याक इल्लेशे डिप्रेशनाक गेल्ले बरी आसलो आनी एक दीस ही खबर येता ह्या मास्टरान ताच्याच जाग्यार एका रोकार दोरी घालून जीवघात केलो म्हूण सांगून भोव बेजारायची गजाल सगळ्यांक कोणें चिंतूंक नासलें अशें जाता म्हूण सांगून आनी ताच्या बोल्सांत एक डेथ नोट आसलो त्या डेथ नोटांत कोण म्हज्या मरणाक कारण म्हूण ताणें बरयल्लें आनी तें नांव तुमी आयकसा जाल्यार एक फावटी उडोवन पडशात कोणें चिंतूंक नासलें नांव तो बरयता म्हज्या मरणाक कोणीय म्हजे कुटुंबाची कारण न्ही एक नांव म्हज्या मरणाक कारण तें नांव कोणाचें म्हण तुमी जाणात गी कोणें चिंतूंक जायनासलें नांव म्हज्या मरणाक कारण जेजू क्रिस्त ताचेर हांव पातयेलो म्हजी जीण हांव प्रामाणीकपणी जियेलो हांवें ताका कांयच उणें करूंक ना हांवें कोणाकच कांयच उणें करूंक ना हांव अन्याय करून जियेल्लो न्ही प्रामाणीक जावन जियेल्लो भावार्थांत जियेल्लो सकाळी सांजेर मागणी करून जियेल्लो म्हज्या जिणेंत कित्याक तुवें म्हाका अशें केलें कित्याक तुवें म्हाका सांडलें तुजेर पातयेवन आज हांव ह्या स्थितीक आयिल्लो देखून म्हज्या मरणाक तूं मात्र कारण म्हूण तो बरयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गान जेसू अर्गान जेसू होगळाव जेसू होगळाव जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू भोवशा जायते जाणांनी डेथ नोटांत हें बरोवंक ना जाल्यार जायत्यांच्या काळजांत बोगल्लें असली बोगणां आसूंक पुरो म्हज्या लागींच जायते जाणांनी म्हणलें आसा कित्याक हांव देवाक पातयेली ताणें म्हाका कितें केलां ताणें कित्याक म्हाका सांडलां पोरण्या सल्ल्यांत जोब प्रवादी देवान ताका इतली व्हडली ग्रेस काय दिवन सगळी ग्रेस काय देवान वण व्हडल्या वेळार ताची भलायकी पुरा पाठ जावन ताची कूड कुसोवन गोबरांत बसोवन कायलीचो कुडको काडून गस्तितना ताचो बाबा दंडळोवंक नासलो ते ताची बायल म्हणटा आनीकी तूं तुज्या देवाचेर पातयेन दवरून रावलाय गी देवाक शिराप घाल मोर पूण म्हज्या भाव भयणो ज्यो प्रवादी विश्वासान रावता कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय कित्याक म्हाका देवान मागल्लें दिवंक ना म्हणली असली जायती सवालां मस्त जाणांच्या जिवितांत आमी पळयलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गान जेसू अर्गान जेसू होगळाव जेसू होगळाव जेसू जर आमी इस्रायल परजेच्या जिवितांत पळोवंक जाल्यार असलींच बोगणां जायते कडेन लोकांनी उसारले आसा कीर्तन 77 8 आनी 9 वळींत असलो एक दुबाव देवान म्हाका सांडला गी म्हणले एक दुबावची उतरां आमी आयकता तसो विश्वासी मोग पुरतो ना पयस जालो ताचे उतर ससनाक सोंपले गाय रागान ताणें आपली काकुल्ट बंद केला गाय हांवें म्हळें पारो मोनूचो देवाचो उजवो हात आतां आदले परी ना हीच म्हजी एक खंत देवाचो हात पयल्यांचे परी म्हाका ना म्हाका राखना म्हणली एक खंत असली बोगणां
पवित पुस्तकांत आमी साहित्य कडेन पळयता आमकांय असली भोगणां आसात. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत 41 अध्याय 10 वळीन देव म्हणटा, भियेनाका, हांव तुमचे सवे आसा. घबरनाकात, हांव तुमचो देव. हांव तुका घटाय दिता आनी तुका मजत दिता. म्हज्या जैतवंत हातान तुका हांव सांबाळटा. वय सगळ्या 40 वर्सां अरण्यांत देवान ताच्या जैतवंत हातान तांकां बसयिल्ल्या गांवांक पावयिल्लें. त्याच देवान जैतवंत हातांत आमकां पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपसांतले सोडोवन जिविताक उतरयलें. जाल्यार जायते पडी आमच्या मोतेंत असली सवलां आसात. कित्याक आमकां असली भोगणां, असली सवलां कित्याक येतात? कित्याक मनीस देवान म्हाका सांडलां हें जिवीत नाका म्हूण देवा कित्याक दुसता? सांत अगोस्तीन म्हणटा, मनशाक देवा संगी एकवटून रावोंक रचला आनी तो देवा संगी एकवटीत आसल्या वेळार ताका संपूर्ण संतोश मेळटा. आमकां देवान रचल्लें ताचे संगी एकवटीत जावन जियोंक, ताच्या जिवितांत वांटेली जावंक. केदळा पळय आमी संपूर्ण आमच्या देवा थंय आमी एकवटून रावता, तेदळा आमकां संपूर्ण संतोष मेळटा. जेन्ना हांव संपूर्ण तरान तुजे संगता एक जावन जियेता, तवळ रुदान संकश्ट म्हाका लागनात. भावानी भयणी, आज आमकां कश्ट संकश्ट आमकां लागतात. आमी दंडळटा, निराश जाता. कित्याक म्हळ्यार एक कारण आमच्या ती आनी आमच्या देवा थंय आसलो संबंध तो संपूर्ण जायनातल्या वेळार आमी जायते पटी आमकां हें कश्ट रुदान सोसूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सांत पौलो संपूर्ण जेजूच्या मोगान पेटलो तो म्हणटा, पुरीत घरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 अध्याय 8-10 वळी, हर एक तरान आमी कश्टता पूण आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना आमी अंतरान सांपडता तरी आमी निराशेंत बुडाना. आमी धगधणी भोगता तरी आमी एकसुरे सांडून गेल्ले जावंक ना. जायते पटी आमी धरणीक शेपटता पूण आमी मरना. हें जावन आसा सुमयते एकवटून रावल्लें जिवीत. केवल इल्ले मागणे, इल्ले देवासपण हांव तेच करता तितल्यार मात्र आमचें जिवीत बावट्टाचें जिवीत म्हूण आमी चिंतल्यार कश्ट अनवर येता आसतना आमी जायते पटी धंडळटा. जर आमी संपूर्ण एकवटून जियोंक जाल्यार आमकां तें बळ मेळटा. देखून आयच्या वचपान सांत पौलो म्हणटा, सुमया सवे रावोन तुमी बळवंत जाय. आज आमी जायती तेसावां, जायती मागणी देवा कडेन मागता. हर एक आमकां निवार देवा म्हूण मागता, थोडे बडी देव निवारना. हर एक आमचे कश्ट आमी सुमया मुखार आमी हाडून येता, पूण आमकां तें सोसूंक नाका, तें आमकां जियोंक नाका. पूण आज आमी कितें करूंक जाय म्हळ्यार सुमया सवे रावोन आमी बळवंत जाल्ले वेळार आमकां तें कश्ट सोसूंक, जिणी जियोंक, जावं ती काजारी, जावं ती धार्मीक, जावं ती मणियरपणाची, जावं ती कश्टाची, जावं ती दुर्बळकायेची, ती जिणी जियोंक आमकां बोल नासले देखून आमी जायते पटी निराश जाता. देखून ह्या अस्गद सैमाक आमकां बळवंत एक कृपा ती आमकां सुमयतावंक जाय. ताची पदवीदार सकत आमची सकत जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसो, होगळाप जेसो. Glad Jesus. आमी केवल आमच्या इल्लेशा भक्तीपणांत आमी जर तर ते सीमित करून देव म्हाका राखता, देव म्हाका दिता, देवाक हांव पातयेला, देव म्हाका सांडून घालना म्हणल्या त्या भोगणांतच आमी रावल्ले वेळार मोगाच्या भाव भयणो आशिल्ले मेळनातल्या वेळार निराशपणांत पडटा. तो व्यक्ती पळया कितलो बरो मेस्त्री, कितलो बरो एक क्रिस्तांव,
निमाणेताने म्हाका आशिल्लें मेळोंक ना म्हणून तो निरासपणांत पडलो. देखून जो आमच्या शुभोर्तेंत जेजू म्हणटा 15 अध्यायांत, म्हजे तें तुमी एकवटून रावशा जाल्यार आनी हांव तुमचे तें रावण जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ दितेल्यात. ते यथेश्ट फळ म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत चड कश्टांचेर आमी जैत वरचें तें नीज जावन एक फळ जावन आसा. कस सोंसचें एक फळ जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसो, अर्गान जेसो, होगळाब जेसो. होगळाब जेसो. तो एकवट आमच्या जिणयेंत देवा आमच्या दिसपडत्या मागण्यांत, तो एकवट देवाच्या उतरांत, तो एकवट सक्रामेंतांत, तो एकवट पुवी सभेतें केदाळा बोळ जाता, केदाळा आमी सुमयातें बळवंत जावन जियेता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसो, अर्गान जेसो, होगळाब जेसो, होगळाब जेसो, महिमा जेसो. महिमा जेसो. कीर्तन 16, 8 आणि 9 वळी अपूर्बायेची उतरां आमची अंतस्कन जागयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. हें जावन आसा खरी पातयेणी. आज पळया मगच्या भाव भयणो, आमच्या दोळ्या मुखार कितें आसा? आमच्या दोळ्या मुखार कितें आसा? सकाळीं उठतना सगळो दीस आमचें काम, शिकप, राटावळी तें सोडल्यार आमच्या दोळ्या मुखार सर्वेस्पर उबे जाता गी. केदाळा आमी आमच्या दोळ्या मुखार जिणयेंत पयलो जागो आमी देवाक दिता. आमच्या कामांत जावं, भुरग्याच्या शिकपांत जावं, कश्टांत जावं, पिडेंत जावं, देवाक पयलो जागो दिवन दोळ्या मुखार आमी देवाक दवरले वेळार तोच आमकां सांबाळटा. कीर्तन 50 आनी 5, 20 आनी 2 वळी. तुजें वजें सर्वस्व तें म्हजेर सोड आनी तुका हांव सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच धंडोळोवंक दिवचना. सगळें आमचें वजें ताचेर आमी सोडून ताचे ते आमी एकवटून जियोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेसो, अर्गान जेसो, होगळाब जेसो, होगळाब जेसो, महिमा जेसो. महिमा जेसो. सदांनीच मागणें करून देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्नान करा. सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोवंक सदान करा. भावानी भयणी, आमी मागणें केलें, हांव नोवेना गेलो, हांव बरी जिणी जियेला, प्रामाणीकपणी जिणी जियेला, म्हाका कित्याक कश्ट आयले म्हणून आमी केदाळाय विचारूंक जायना. हांव बरी जिणी जियेला, बावटतान जियेला, देखून म्हाका म्हजे कश्ट सोसूंक देवान म्हाका कृपा दिला म्हणून धैर्यान आमी आमची जिणी जियोंक जाय. खाजरी जिणी जावं पुरो, आमचें काम जावं पुरो, खंयचीय जिणी जावं पुरो, आमचें बावटाची ती वर्तेपण आसचें आमी जियोवच्या जिणयेचेर, आमी स्विकार करच्या कुस्साचेर. पूण आतां ज्यो प्रवादी सगळें होगडयल्या रे, ग्रेस्तकाय होगडयली, भलायकी होगडयली, लजेन पडलो जाल्यार, गोबरांत पडलो जाल्यार ताचे ती आसली ती गुंड पातयेनी देवा तें रचणारा तें एकवटून रावल्ली. ताणें दिलें, ताणें वेलें, तो म्हाका सर्वस्व म्हणलें. तें बोगणां, तें मागणें, ती पातयेनी, तो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणो, म्हाका आनी तुमकां कश्ट सोसूंक, जिणयेंत जियोंक, पडतना उठोवंक, निरासमान पडनातले बरी भरोशान जियोंक तो आमकां शिकयता. उबे रावया. एकडी बरो मौनपणी मागा. हर एकल्याच्या जिवितांत तांचें दूख, कश्ट, पिडा, आमची एकच मागणें, देवा निवार म्हूण मागता हांव. देवा ती सुसूंक म्हाका कश्ट दी. देवा ती जिणी जिवंक म्हाका कश्ट दी. म्हजी बायल वा म्हजो घोव कितलोय कठीण जावं दी, उसांबळ जावं दी, तिचे संगी सोंसणीकयेन जियोवची कृपा म्हाका हातूंत दी. म्हजी पिडा कितली कश्ट जावं दी, म्हाका सोसूंक जायनासतना ती पिडा येवन दी. पूण देवा म्हाका तें कश्ट सोंसची कृपा म्हाका हातूंत दी. तें दूख सोंसची कृपा म्हाका हातूंत दी. तुजी खुशी वय जाल्यार सोम्या तें निवार. तुजी खुशी वय जाल्यार तें म्हाका कितें दिवंक जाय तें तूं दी. ना जाल्यार तुवें म्हाका कितें दिलाय, वा पतीन वा पती वा भुरगीं वा कुटुंब, हे काम वा दुर्बळकाय वा पिडा, हे सोसूंक
jiungku maka baldi thang di kurpadi te पवित्रत में चेन ढेने मका तुंदी तो अंकार मुझे ताउन पोइस कर नेनारपण पोइस कर तुझ्या उतराची जणवाई गुंड जणवाई मका देवनो मुझे जिनियंत तुझे रस पात्याने दोन जीवनची विशेष कृपा पवित्र आत्म्याद्वारे मका दीजिसो. हातोबान पवित्र आत्म्याची देणी कृपा मागूया. अभिषेक मांडवन्नी पावनात्मये वेगैलुवन्नी अग्नियनाळवळी अभिषेक मांडवन्नी ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ವರ ನನಗೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಮತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವನ್ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಬನ್ನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ವೇದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಬೇಕು. ಶೋಧನೆ ವೇದನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಡವನಾಗಬಾರದು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಈ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಆ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿ ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಈ ಜೀವವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು.
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಬೇಕು. ಆ ವರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಗ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಶಕ್ತತೆ, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ. पवित्रात्म्या देवानी आस्मचेर या सर धान्याचेर कश्टांचेर जैतवरची कृपा, सोसची कृपा, जैती वन जावची कृपा म्हाका तूं दी. म्हाकाच तुज्या हातान दिवन सदांच तुज्या मोगान वाडूंक म्हाका कृपा दी पवित्रात्म्या. ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ये गडीभर आमी समर्पण करुया. ते गुपीत म्हज्या देवाक ह्या सक्रामेंतांत 1 घंटो आराधन करूंक ताचें उतर आयकूंक फोव केल्ल्याक अर्गां दिवया. सकड आमची मागणी ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण केलां. आमचे कोणी मागोवंक विचारले आसल्यार तांच्या गरजेक खातीर मागा प्रत्येक सावन. ह्या पवित्र तळाक आमच्या हर एका भक्ताक ती कृपेची झर वळोवन येवं. आज आमचो सगळो देश मागता आमकां एक पावस जाय. कठीण ढग, मनीस मरता, जिवी मरतात, भुमी सुकोवन येता, लायिल्ले बेळे नाश जावन वता. थोड्या जाणांक मुखार कितें गी म्हूण भेन दिसता. थोड्या जाणांक जायत्या जाणांक पिडा आयल्या धगी वरवीं. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. जर देवान ह्या कडपतावन उदक वळशें केलां जाल्यार मळबतावन उदक वळोवंक ताका असाध्य गी खंडीत ना. एक घडी बरो आमकां बरो पावसा खातीर, ते देण्या खातीर मागया. ही प्रकृती जिवी राख आनी सांबाळ. तूं चरित्रेचो जिविताचो धनी तुजेर पातयेवन आमी मागणी करता. सर आमची मागणी समर्पण कर. परत ते देवड्या सक्रामेंतांत हुंड्याच्या रुपार आसच्या जेजूक नमस्कार करुया, आराधन करुया. ताची कृपेची झर आमचे थंय वळोवंक आमी कृपा मागया. Navyo riti adarya,
वेळच्या हसकत विश्रा भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बाबा तशे सुद्धा उल्हासाने स्तुती पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यावर सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटला प्रार्थया ये देवा विजय सक्रमेंत काळजा कष्टन सोडा सवय आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सफळ सदांच आमचे आमी बगी सरक तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पळीत मिस्तर मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जावं जियेता रजवड चलयता ससनाच्या ससना सैसो संभ्रमासो त्रिग देवा करसून गावचो आमचेर ताणे वतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार पावडून अर्गां दिवचो एका मना खात्या काळजा या पापा सवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटो करता बलिदान दैवी पुत्रान तिणी सुफळ कैसो संभ्रमाचो एक देवा करसून गावचो आमचे ताणे वतल्या कुर्बे देण्याचो उगडास काडून उपकार पावडून अर्गां दिवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो देवान इस्रायल परजेक इजिप्तांतले बसयिल्ल्या गांवांक हाडटा आसतना तांचे सवे तो रावलो तांकां मान्ना दिवन तांची भूक थांबयली खडपांतले उदक दिवन तांचे तान भागयली तोच देव आज आमच्या जिविताच्या बसयिल्ल्या गांवांच्या पयणार मान्ना आनी खडपाचें उदक न्ही ताचेच कूड आनी रगत दिवन आमचे आत्म्याची थान आनी भूक थांबयता तो आमचे संगी रावता चलता जियेता मात्र न्ही तो ताकाच आमकां ह्या सक्रामेंतांत दिता देखून आमचे खरें जिविताचे आत्म्याचें खाण ह्या युक्रिस्तांत आमी जोडटा सर्गींच्या त्या बसयिल्ल्या गांवच्या पयणाक आमी बोळ जोडटा आज ह्या आल्तरे भोंवती एकठांय जावन ह्या सक्रामेंतांत आमी वांटेली जाता आसतना जेजूक जिविताच्या उंड्याक आमच्या काळजांत घेवन ताचें तें एकवटून रावन आत्मीक बोळ जोडन जिविताच्या पयणार आमी जिविताच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां कृपा दिव म्हूण मागया नितळ काळजांत हो जिवीत सोंडो आमी घेवंक आमच्या पातकांचे बोगसाणे आमी मागया हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुका भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरता मनाची कल्पना सरून वायट आदर बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन संस्कार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांज जेवासात परजडीत मागण्या आनी दुबळेकायेचे जिणी जिवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. देवदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचाव. त्या दिसांनी साऊल सोम्याच्या शिसा वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेशिमाची बेस्टावणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ जाका सशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदा जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणा मेळटीत जाल्यार तांकां कैद करून जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनागोगाक अधिकारक पत्र दिवचें म्हूण मागी लागलो. अशें दमास्काचे वाटे पॉयंट करून शारा लागीं पावता पावतना एका दिसांनी ताचे भोंवती मळबारतावन एक प्रकाश फांकलो. तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका धग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं धग दिताय. आतां उठ आनी शाराक वच. तुवें कितें करीचें तें तुका सांगतलें. ताचे बराबर पॉयंट करतले तटाक जाले आनी उतर सुटनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकलो तरी कोणूच ताका दिसलो ना. सावल धनी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवा ताका तांणी आतां धन दमास्क शारा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आनुद्दां कापडलें ना. दमास्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आसलो. सोम्यान ताका एक दर्शनांत अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें. तवळ सोम्यान ताका म्हळें, उठ आनी नीट म्हणटात ते बिदीक वचू आनी जुदासाच्या घरांत भितर सर आनी सावल नांवाच्या तच घराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनांत आपणा दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरलेलो देखला. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो सभा संगती आनी जेरुसलेमान ताच्या भक्तांक ताणें कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगलेलें हांवें आयकलां. आनी हांगा तुजें नांव उलो मारतल्या सोमेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच, कित्याक हे जातीच्यांक तशें तांच्या रायाक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगोटोवंक म्हजें आतेर म्हूण हांवें तुका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासो कितें सक्कट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव ताका दाखयतलो. इतलें आयकून अनानिया भायसन गेलो.
घरान भितर सर सावलाचे ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजे दीस तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्रत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्ट पडलेल्या त्या सुसोम्या जेजून म्हाका तुजे सशी धाडला. तक्षण सावलाच्या दोळ्यांतली कवळाशी निकळून पडली आनी ताची दीस ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवी स्नान घेतलें. उपरांत जेवतच ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दमास्कान शिसो सांगातात थोडे दीस सरल्या उपरांत सावल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूचो देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. तुमी सौ जनांगनो सर्वेस्पराक वाखाना. तुमी सौ परजनो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण ससनाक बाळता. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. उद्गार. मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभोर्थ. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जो देव एकामेका वादविवाद करून म्हणाले, हाणे आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचे मांस केल्लें करीत आनी रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थावन देंवल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही, ते मौन पावले. जो कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. कफरनावांच्या सिनागोगांत शिकवून आसतना ताणें सांगली उतरां ही. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भाव भयणीनो, बिदराच्या मिसावांत काम करनासतना एका नव्या मिसाव केंद्राक गेल्ल्या वेळार थंयसर जायत्यो हळ्ळ्यो आसात. एका हळ्ळेच्या मुखेल्यान म्हळें, आमचो हांगासर एक स्वामीजी आसा, लिंगायत स्वामीजी आसा, ताका आमी मेळोवंक या, वळख करया. पाद्र्या ताचे कडेन भाऊ मोगान बरे इश्टगतींत आसले. तशें ह्या मुखेल्या घेवन हांव ताचे सरशी एक सांजेर उलोवंक म्हूण गेल्या. अशें उलयता उलयता म्हज्या त्या मुखेल्यान आमी सकडी एकत्र मनशा मनोभावान
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ म्हणालो. तेदळ ಸ್ವಾಮೀಜಿ म्हणालो, ಅದು ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ म्हणालो. आमच्या मुखेल्यान इल्लेशे तामाशे करून गुरुಗಳು बिळी ನೀವು खादी म्हळ्यार केसरी म्हणालो. म्हळ्यार पदरे बांधवे घाला, तुम्ही केसरी घाला म्हणालो. तेदळ तो ಸ್ವಾಮೀಜಿ म्हणालो, ಅದು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಖಾದಿ, ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಇದೆ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು म्हणालो. आणि म्हणालो, अज्ञानवे अधर्मಕ್ಕೆ दारी म्हणालो. उपरांत आमी जायते संगतेच्या कडेन उलयले हांव, पूण आजुनी म्हाका ताणें सांगलें उडास आसा, आमचे भितर एक व्यत्यास आसा, तो जर तर आमकां कळना जाल्यार नेणारपणूच जायते फावटी आमकां अधर्माक वा आमच्या धर्माचे सता पाळोवंक आमकां पयस करता. हाचे पयले वचपांत आमी पळयलें, सावलाक धर्मशास्त्राची मस्त वळख आसली, पूण ताचें ती एक नेणारपण आसलें, ती ताच्या दोळ्यांची कवळां पडल्या वेळार, पवित्र आत्मो ताचेर आयिल्ल्या वेळार ताका जेजूची संपूर्ण वळख जाली. आनी उपरांत तो जेजू सारकेंत जावन ताणें देवाचें राज परगट केलें. मोगाच्या भाव भयणो, आज आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत आसची एक विभिन्नता आनी विशिश्टता ते कोणातय नातरलें. जर आमकांच कळीत ना जाल्यार आमी जायते फावटी अज्ञाना नेणारपणांत जियेता. ते जावन आसा 4 संगती, जायते आसात, मुख्य 4 संगती. जेजूचें क्रुसाचें मरण, जेजूचें जिवंतपण, सक्रामेंत पवित्र सभेचे, तांतूय विशेष जावन येवक्रिस्तचो सक्रामेंत. हे 4 संगती उरल्या सगळ्या धर्मांतावन विभिन्न जावन आसा. आमी म्हणूंक बरो, देव एक, सत, नीत, मोग, बोगसाणें हे सगळ्यां कडेन आसा म्हणूंक पुरो. पूण आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्त पवित्र सभेचे थोडी सतां आमकां पवित्र सभेक एकवटून जियोवंक कृपा दिता. जर आमी सगळे हे संगती एकच म्हणूं जाल्यार वी मे लूज आवर आयडेंटिटी. क्रिस्तांवपण केवल एक तत्व न्ही. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार केवल जेजूचो पाटलाव करचें न्ही. पळयता हांव जायते सिद्धांत पाटलाव करतात, थोडे जाणांचे जिणी पाटलाव करतात. 2000 वर्सां पयले जियेल्ल्या एका मनशाची जिणी आमी पाटलाव करची न्ही. घुसपट नाकात. जेजून आमचो पाटलाव करा म्हूण सांगला, आमी सगळे जेजूचो पाटलाव करता. पाद्र्याक कित्याक केवल पाटलाव करचो न्ही म्हूण सांगून. जर आमी केवल जेजूचो पाटलाव करता म्हळ्यार आमची जिणी संपूर्ण जायना. एक क्रिस्तांव केवल जेजूची जिवी अनुसरण करता मात्र न्ही, तो जेजू संगी जियेता. क्रिस्त आमचे संगी आजुनी जियेता. एक चारित्रीक उडासा घडचो एक व्यक्ती आनी घडीत क्रिस्तांवपण न्ही बगार, आजुनी जेजू जिवन जाला आमचे मदें आसा. संवसार अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसा म्हणलो जेजू आमचे संगी आज जियेता. ते आमचे क्रिस्तांवपण. आमी केवल पाटलाव करचे न्ही. आमची वाट तो, आमचे सत तो, ताचे संगी आमी जियेता. देखून सांत पौल म्हणटा हेब्रेयकांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 2 वळी, आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया, तोच आमचे बावट्टाचे आरंभ आनी शेवट. आनी आमचे दोळे म्हळ्यार खंयचे दोळे? सांत पौल म्हणटा कोरिंथीकांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 5 अध्याय 7 वळी, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दृश्टेन न्ही बगार बावट्टाच्या दृश्टेन चलता. ನಾವು ನೋಡಿ ನಡೆಯುವವರಲ್ಲ, ನಂಬಿ ನಡೆಯುವವರು. देखून कोणाक ही बावट्टाची सतां बावट्टाच्या उजवडांत समजतात, तो खरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक शकता. सावलाक
ते बावट्टाच्या उजवडांत ताका समजोवन नातले उपरांत ताणें बावट्टाच्या उजवडांत पळयल्ले. देखून आमचे बावट्टाचे आरंभ जेजू आनी हे सक्रामेंत आसात पळया, सक्रामेंतांत आमचे जिणी क्रिस्त संगी ताच्या कुडीचो वांटो जावन आरंभ जाता. आमी कोणायकी चरित्रीक व्यक्तीक आमी ताचो उडास काणूचे न्ही, ताच्या जिणयेंत वांटेली जावन तो आमचे संगी आसून आमी ताचे संगी जियेता आनी तो आमचे थंय जियेता. देखून कथोलीक पयस शिकोवन म्हणटा 2000 वर्सां पयलें वावुरलो क्रिस्त संस्कारा मुखांतर वावुरता आनी ताची कृपा दिता. देखून संस्कार कृपा दिवचे एक प्रभावीत गुर्त जावन आसा. हर एक सक्रामेंत आमकां क्रिस्त संगी जियोवचे एक प्रभावीत गुर्त जावन आसा. क्रिस्ती जिविताची सुरवात सक्रामेंता वरवीं जाता. अशें कितें पवित्र सभेन घडटा तें सकड सक्रामेंता वरवीं घडटा. देखून आमचे इतिहासाची एक विशिश्टता म्हळ्यार सक्रामेंत. सक्रामेंता द्वारे जिवन जाल्लो जेजू आजुनी जिवंत आसा. जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी सक्रामेंतांत भेटता, ताचे संगी जियेता, वावुरता, तो आमचो पोस करता, तो आमकां चलोवन व्हरता. देखून आज पवित्र सभेंत सक्रामेंता मुखांतर जेजू आमचे संगी जियेता. सक्रामेंत आमकां आनी सर्गाक आसचे एक पांपळे म्हळ्यार ताचे मुखांतर आमी सर्गाक आनी देवा थंय एकवटून जियेता. आनी जें कितें सक्रामेंतांत घडटा तें खरेंच घडटा म्हणटा पवित्र पुस्तकाची शिकवण. नव्या सोल्ल्यांत स्मारक नवो अर्थ घेता. जेन्ना पवित्र सभा येवकरिस्त संभ्रमता तेन्ना ते क्रिस्तची पास्क उतरवणी नव्यान आचरसिता आनी त्या वेळी तें घडीत घडता. एकच पडीच्याक क्रिस्तान क्रुसार भेटयल्लो सॅक्रिफीस शाश्वत रितीन ह्या आल्तरीर घडता. मोगाच्या भाव भयणो, येवकरिस्तचो सक्रामेंता मुखांतर आमी जेजू थंय जियेता, जेजू आमचे थंय जियेता. जायते पटी आमचे ती एक नेणारपण आसा. मीस सक्रामेंत म्हळ्यार कितें जायते पटी आमकां तें समजना. जायते पटी कुंभार कित्याक काणचें म्हण कळना. थोडेच तेंपा पयलो कुंभार काणलो भुरगो आवय कडेन म्हणटाय, मम्मी मम्मी खा आले मम्मी, तो कुंभार चप्पे कुंभार. जर त्या भुरग्याक कुंभार चप्पे जाय जाल्यार जिणी कितली गोड जावंक साध्य आसा. एका हॉस्टेलांत एक भुरगें कुंभार काणयतलें आनी काणयोन हर एक दीस ते जिबेंतले काण गुळो करून त्या बंका बांदाक दवरतले. एक दीस सुमार हाचे पाळाच्या तांतया बरी इतले कुंभार मेळ्ळो. ते भुरगे म्हणटा की तातूंत कितें आसा, कित्याक हांवें काणयोचें. जर आमकां नेणारपण आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सक्रामेंता थंय एकवटोवंक जायना. सांजुआंव पावल दुसरो म्हणटा, येवकरिस्त इज ए टेस्ट ऑफ इटर्निटी इन टायम. येवकरिस्त म्हळ्यार तें ससनाचें जिवीत आमी कितें पातयेता, कितें आसा म्हणटा, एक दीस त्या जिवितांत वांटेली जावंक आशेता पळया, त्या ससनीक जिविताचें एक स्वाद, एक टेस्ट, एक वांटो आमी हांगासर घेवचे. इट कंटेन्स एंटायर स्पिरिच्युअल वेल्थ ऑफ द चर्च. म्हळ्यार सगळ्या पवित्र सभेची ग्रेस्तकाय ह्या येवकरिस्तांत आसा. देखून सांत पाद्री पियो म्हणटा, रिमेन क्लोज टू द कॅथलीक चर्च. कातोलीक पवित्र सभेंत मात्र ह्या सक्रामेंताक एक विशिश्टता आसा आनी ह्या सक्रामेंता द्वारे आमी जेजू थंय एकवटता. आनी ह्या जेजूक आमच्या कुंभारांत आमी घेतले वेळार आमचें थंय कितें जाता. आजकाल एक ऑनलायन मिसां येवन एक मारेकार पिडा आयले बरी. जायते जाणांक मिसाक वचोंक नाका, कुजनांत काम करचें, मोबायल दवरचें, मीस आयकोवचें. बरे बरे पाद्रेवांचे मीस आयकोवचें तें आसतना मस्त पाद्रेवांचे मीस आयकोवंक मेळटा, बिस्पाचें मीस आयकोवंक मेळटा, तें समाधान. मग अशें भाव भयणो, तें आमचें सक्रामेंत न्ही. भोवशा पिडेस्तांक येवंक जायनातल्यांक तांकां तांतू एक वांटेली जाल्लें एक मोगणा तृप्ती खातीर. पूण आमचे पांय घंटी घट आसल्यांक आमकां घरा बसून तें मीस न्ही.
कित्याक म्हळ्यार येवकरिस्तांत जेजूक आमी सेविल्ले बरी कितें जाता आयच्या शुभोतेन आमी आयकले जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे तें हांव जियेता आमचे तें क्रिस्त ह्या सक्रामेंताद्वारे जियेता. देखून कातोलीक पयसो शिकोवन म्हणटा क्रिस्त प्रसादा वेळी जेजूची कूड आनी रगत सेविल्ले वरवीं एकलो क्रिस्त थंय चड लागशिल्ल्यान एकवडटा. ऑनलायनीर तुमी जेवण ऑर्डर करियेत ऑनलायनीर जेवंक जाता गे जाता तांणी ऑर्डर करून हाडून जेवियेत पूण ऑनलायनीर जेवंक जायना. देखून आमी जर तर खरें निजाय की येवक्रिस्तांत वांटेली जाता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय मिसाक हांगसर येवन आमी ते क्रिस्त प्रसाद सेविल्ले वरवीं आमचो आनी सोमिया मदलो एकवट तो घट जाता. येवक्रिस्तांत भाग घेतले वरवीं आमकां जेजूच्या काळजाक आसलो संबंध दाखयता. हो काळज असो संबंध जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी आमच्या काळजाक असलो संबंध रक्तामसाचो संबंध एका काळजीचो संबंध एका जिवाचो संबंध जेजू ते येवक्रिस्तांत आमकां घडटा. केवल एक चाप्पे उंडो घेतला म्हूण जर कोणा एकल्याक भोगता जाल्यार ताचें नेणारपण जावन आसा ताच्या उणेपणाक कारण. हो सक्रामेंत घेवचे वरवीं क्रिस्त आनी क्रिस्त प्रसाद घेतल्या ती माया मोगाचो बांद वाडटा. हाचे मुखांतर पवित्र सभेत आसच्या क्रिस्तच्या गुडार्थ कुडीचो संबंध घट जाता. देखून मगाच्या भाव भयणो येवक्रिस्त जावन आसा आमच्या कुटुंबाचें जेवण कुटुंबाचो बांद पवित्र सभेत त्या मिस्तीक कुडींत आमकां एकवटून पोशण करचें देवाचें वर्तें देणें म्हळ्यार हो सक्रामेंत. सान चार्ल्स गार्नियन म्हणटा येवक्रिस्त सर्वांच्या काळजांत स्वादीकपण आनी आदार सक्रामेंतांत वस्ती करतलो जेजू जे कितें आमचें तें उणें आसा तो भरती करता. ह्या सैमांत कितें उणें आसा तें ह्या सक्रामेंतांत तो भरती करता. देखून मगाच्या भाव भयणो येवक्रिस्तांत जेजू तें आनी म्हजें तें जावचो एकवट एका साकर आनी उदक बुरशिल्ले वेळार कशें तें साकर उदक जाता उदक गोड जाता तसलो एक संबंध आमचें तें घडटा. देखून कोण हें जिवीत म्हळ्यार जेजूची ती कूड आनी रगत पुनर्जीवन जाल्ली कूड आनी रगत ताका आनी मरोंक ना. जेजू आनी केदींच मरना तो सस्नाक जियेता देखून ताची कूड आनी रगत ही सस्नाक जियेता देखून तें खाण आमकां सस्नाच्या जिविताचें खाण जावन आसा आनी कोणा तें तो जियेता ताकाय तें जिवीत मेळटा. असल्या पुर्वशांत आमी मिसा घेवंक जाय. असल्या पुर्वशांत आमी क्रिस्ताक सक्रामेंतांत घेवंक जाय. आमच्या आनी क्रिस्ता मदलो एकवट बांद आमी घट करूंक जाय. केदोळ म्हणसर आमकां आमच्याच स्वतांचें सक्रामेंताचें नेणारपण आसा तेदोळ म्हणसर आमच्या हृदयांत उजो घाल्यारी लासना तोंडांत गोड घाल्यारी ते चाप्पेंच जावन उरता. आमेन. म्हज्या भाव भयणो
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देवावपाक म्हणटात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका आपले परचे खातीर सांज देवासान कतकतीक मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचे सदे जिवी तुका भोव मनवले. हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांत त्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतीधरा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोषपुरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वसता. बाबडटाच्या आनी मागण्याच्या उसवडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगात जोडून कलटेपणाच्या आनी डुप्लिकेटच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केले. हे ताचें देखी बरीत परसडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नज जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुता भक्त संगती आनी सगळ्या तुज्या रस्ना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे मोगाचे भाव भयणो, ही जावन आसा पवित्र घडी. पवित्रत्व ह्या अल्तरी देंवन येता. सर्ग आनी ही अल्तार पवित्रत्व एकवटायता. आमी भेटयल्लो उंडो आनी काल्स ही वायन तो जेजूची कूड आनी रगत जावन जिविताचे खाण जावन रुपांतर करता. भोव भक्तीन हात धोडून हे पवित्र घडिताक हजर जावया. पवित्रपणी ताका काळजांत घेवंक कृपा मागया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तिका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावड तसो गोड परगचुया तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही बघता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही उद्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूळट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माये संगाती भगेन जुजे तुजो पती भगेन धर्मलोत भगेन जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुगान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बावडतांत वाडोवंक आनी जियोंक नेणारपणाची कवळां आमच्या मोतींतले आत्म्यांतले निकळून पडोवंक जाय. ते दाडा मात्र सत सत जावन समजोवंक आनी जियोंक कृपा मेळटा. तसले कृपा पवित्र आत्मे आमकां दी म्हूण आमी बापा कडेन हात उबान मागया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझे इच्छा सदा तशी स्वर्गात जावं. आमचो दिसपट्टो राज संसारी आनी आमचे जेवण आमकां तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड दय करून ह्या जिवितांत सबसकाय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां म्हज्या उदार काकुटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी म्हज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मोग असो गुरजावन एकामेकाक सोम्याची शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. इकडे बरं आमी हात जोडया. ओ उंडो आमी भेटयिल्लो आतां जिवीत असो सर्गींत हांव देवण आयिल्लो
आमकां जिवीत दिवचो उंडो जावन आसा ही जिवीत आमच्या काळजांत घेवंक ही घडी भर करपा मागया. ही जावन आसा देवाची शिडी, संवसाराची पाप करता ती. ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बगे दिसा तुज्या आपोवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाक दोदोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज देवासाच्या परचडीत शिकवणी आनी डेकी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. संभ्रामीक बेसावा खातीर आमी तेतली बगोवया. सरपैदा देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू. आमेन. देवीक शब्दाच्या उसवडा वरवीं तुमकां बाबडटान बरवशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्वदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूंक आनी तुमचे सवेन सदां आसूं. आमेन. असोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचनो ह्या पूण थळार हांगासर पावून जेजेवाजाच्या नांवी मुरयेमायेचो आदार तशें देवाची आशिर्वादां मागोवंक आयिल्ल्या सर्वांक तुमकां जेजेवाज बाप देवातान सर बरें मागोवन दितलो आनी दिवन दी म्हणले आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगाचें आयच्या दिसाचें हें आराधन मीस नियाळ हें सगळें चलोवन व्हरून आमकां हर एकल्याक मागोवंक आदार जाल्ल्या बाब स्टॅनी मोंतेरो वलाविनाहळ्ळी थंयसर तांची सेवा ते दिवन आसात. तुमकां मोगाळ पाद्र्या बानो सर भक्तिकांच्या नांवी आमी देव बरें करूं म्हणटा. संगाताच हर एका शुक्राराचें कुमसाराक संगातपण दिवच्या फरंगीपेट कापुचीन पाद्र्या बानो फादर दिलराज तशें फादर दिपक तुमच्या सेवेचो आमी आभार मानता. देवास बापा मोगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां साडी नाका. देखन बसया. मोगाचेनो तुजे आवाजाचेर बरवसो दवरन आमी मागल्लें तो आमकां दिता म्हणल्या पातयेनीन हांगासर सबार आनी सगळ्या हप्त्या मदें बरोवन घाल्ली ते सवा हांगासर आसात. जुजे आवाजाचेर तुमी पातयोन हें बरयल्यात आनी हें जुजे आवाजा कळीत आसा कोणाक कितें देवातान मागोवन दिजय देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवी ही हांव जुजे आवाजाकच भेटोवन दिता. सबार गरजो सबार ते सवा सबार इरादे पातयेनीन आमी हांगासर येता मागता आनी जोडून घेता. आनी ह्या दिसांनी सबारांनी बोरवेल्लां कोंडल्यांत आनी त्या बोरवेल्लांनी उदक मेळ्ळां म्हणून फोना मुखांत्र तांणी कळयलां. कित्याक जुजेवाजाचेर पातयोन आनी हांगाचें उदक व्हरून त्या पातयेनीन विश्वासान मागल्लें. आनी हांव चिंता जर तर आमच्या बोरवेल्लांनी उदक मेळटा तर आमी हांगासर संगाता मेळोन पावसा खातीर मागलें जाल्यार आज न्ही कित्याक गोंयकारांनी घरा पावा जाय. तांणी पावल्या उपरांत आमकां पावस हांगासर बरो येतलो म्हणली पातयेणी आमी धरया. कित्याक कोणायके पाड जावचें नाका. सुरवेर रस्त्यार गाडयो वेता आसतना स्कीड जाता म्हणटात. देखून तुमचें सगळें पैन बऱ्यान जावन दी आनी तुमकांय तें बगोवन दी. आमी थंयसर मागलें जुजेवाजाच्या तळार आनी पावस येयला म्हणलें. देखून हे मुखल्या दिसांनी आमकां खंडीजावन फावो जावन दी म्हणली आमची आशा जावन आसा. मोगाचें हांगासर आयिल्लें उपकार आठोवन आयिल्लीं येदोळे हांवें सांगलें सबार आनी बोरवेल्लांत उदक मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिल्यांत. तशें आपोलीन पिंटो तिणेंय बोरवेल कोंडलें हांगातावन उदक व्हेल्लें बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळ्या म्हणून उपकार आटयल्यात. स्टुडंट विजा मेळिल्ल्याक काळजांत हांव अर्गां दिता. प्रॉस्ट्रेटाचें ऑपरेशन ग्लँडाचें ऑपरेशन त्या ऑपरेशन जायजें म्हूण सांगलें. त्या ऑपरेशनांत हांव निवारिल्ल्याक तांणी त्या घरच्यांनी अर्गां दिल्यांत. ते सवा बोरवेलांत बरें उदक मेळच्या पासत पिजीक जण येवंक मागला. जागो बऱ्यान वांटो जावंक बरो मारोग जावंक मागतात.
शिकोंक बरी मोत शिकले मोतीन दुरोंक मागला परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळच्याकी मागला भुरग्याच्या बऱ्या भलायके पासत घरची मागतात बरी सैरीक मेळोंक सबार मागोन आसात काजार बऱ्या रितीर जावच्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक सबार काजारी जोडी मागोन आसात नीट एग्जामान बरी रिजल्ट येवंक मागला OET एग्जाम कंप्लीट करूंक जावच्याक PCOD बरें जावन फेब्रॉयड गूण जावंक मागला अमाल पिवणे सांडून कुटुंबांत समाधानीन जियोवच्याक 5 कुटुंबांच्यांनी मागला बरें काम गांवांत परगांवांत मेळच्याक मागतात नर्सिंग सीट मेळोवंक नर्सिंग जाल्ल्याक बरें काम मेळोवंक मागला कन्वर्शनाक घाल्लें जाग्याचें रेकॉर्ड बेगीनच मेळोवंक रियल एस्टेट बिजनेस बऱ्यान चलच्याक काराक भाडें मेळोवंक बाळशाचो ताप गूण जावंक आवय मागता कुटुंबाच्यांनी दोशी दिवची बऱ्यान रावोंक तांच्या मदीक उजवाड मेळच्याक मागला आमचो जगो आमकां मेळोवंक कुटुंबांची मागोन आसात एलर्जी तावन गूण जावंक सबार घरच्यांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला USS परिक्षेंत उत्तीर्ण जावंक मागला घरचें काम बऱ्यान आराम करूंक रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक बरें काम घरच्या संद्यांक मेळोवंक एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक कॅनडाच्या कुटुंबांक बरें काम मेळोवंक ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत लाभच्याक एका कुटुंबांत गोवा बायले मदें मोगान एकवटान जियोवच्याक तांणी मागला जाग्याचें RTC बेगी मेळच्याक तशें घरचें काम बऱ्या रितीर जावच्याक पाट दूख पेंकाट गांठी बुजा हात तकली दूख गूण जावंक एका कुटुंबाचें काजारी जिवीत सारकें जावच्याक मागला घरचें हक्कपत्र बेगी मेळोवंक मागतात निमोनिया पिडेतावन सुटका मेळोवंक विजा कितेंच प्रॉब्लम नासतना बेगीन हाताक मेळोवंक काडिल्लें रीण पाटी दिवंक गोल्ड लोन फारीक करूंक आदार मेळच्याक मायकल डायस 79 इयर्स आयरीन डायस 70 वर्सां मायकलाक आसची ताजी पिडा त्या पिडेतावन ताणें बरें जावच्याक तशेंच ह्या दोगांयकी तांच्या उतरप्रायेच्या पिडेतावन तांकां बरी भलायकी मेळच्याक घरची मागतात आर मारिल्ले पिडेतावन बरी भलायकी मेळोवंक गँग्रीन गूण जावंक BP शुगर टेन्शन तकलेच्या पिडेतावन बरें जावंक घरांत मागण्यांचो स्पिरीट सोडोवंक मागला घरांत उत्संबाळाय पयस जावच्याक मागतात उणयेच्या पोटांतले गेड्डे ऑपरेशन आसता गूण जावंक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या सांबाळाची कामांची विजा मेळच्याक मांयक पांयांगांठीची दूख उणी जावंक मिसां वावर करच्या याजकाक डस्ट एलर्जी गांठी दूख ताची बरी जावंक कॅन्सर पिडेतान वळवळच्या चौगांक बरी भलायकी मेळोवंक दुबयंत अशें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक बेंगलोराच्या कुटुंबांचें प्रॉब्लम सॉल्व जावन बिझनेस बऱ्यान चलोवंक किडनी स्टोनान तावन सबार तेंपतावन कश्टान आशिल्ल्याक सुटका लाभोवंक फादर रॉबिन रॉड्रिग्स ताच्या बऱ्या भलायके खातीर ಮಾಗ್ಲ ಭವಾನಿ ಎಂಬವಳು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಸಂಬಳ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ BP ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. तांच्या जिवितांत बरें जावं दी म्हूण मागया. UKक वर्क विजाक गरज आसले सकट जावंक मागतात. नवें घर बांदूंक साध्य जावच्याक मागला. मम्मीची कातीची एलर्जी गूण जावंक दूं मागता. आदर्श म्हणलो तरणाटो डिप्रेशनाक गेला. आवय बापाय ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागतात. फिनलँड प्रोसिजर बेगीनच बऱ्यान जावच्याक मागला. बांटेरा खातीर आस्पत्रे एडमीट जाल्ले सगळें बऱ्यान जावन ताणें घरा येवच्याक तांचे देव ताचेर काकुळतीची नदर घालून दी आनी सांगाताच विविध रितीच्या कश्टा संकश्टांक संपडून आसच्या घरांनी कुटुंबांत शेतसमारांत कश्टातल्या हर एकल्याक सांजुजे वाजबाप देवा तावन बरेंपण मागोवन दिवं दी.
आनी आमी आशिल्ल्या आमच्या सर गरजांनी आमकां तो विनंती करून दी आनी प्रत्येक जण हांगासर ते समा बरयल्लीं आसात सबारांनी मागोवंक सांगलें आसा आनी आमी सबारा हांगासर बरें चिंतून आयल्या देखून एक आमच्या पाय एक नामान मरी एकानन बापा आमी आमच्या हर एकल्याच्या एकामेकाच्या गरजा खातीर मागता आसतना एक नमान मरी आसले 3 नमान मरयो करया 2 नमान मरयो आमकां पावस येवच्या खातीर आमी सक्कट दिंबी घालया हात वयर करया एकामेका खातीर आनी सांगाताच पावसा खातीर आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान साव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या आमशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें चिसू भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें चिसू भगवंती मरिये देवाचे मये आम पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा दसो दे दसो आनी सदां सुरू आणि आमच्या मरणाचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सांजेचे वाज बापा आमा पासत विनंती कर नोवेनाच्या वेळी आमकां दिंबी घालून सांगता तर आमी दिंबी घालया कित्याक दिंबयेर पडोवन मागल्लें आमकां देव फावो करता आनी जुजवाजांनी आमकां दाखयला देखून ताच्या पांयांच्यो खुंट्यो इतल्यो बळवंत आशिल्ल्यो की त्या दिंबयेच्या बळार ताच्या वयर आयिल्लें विघ्न तो जैत व्हरूंक शकलो तर आमी कितें म्हळ्यार हांगासर सांगाता मेळोन मागता आमी मागल्या त्या संगतेचेर तो आमकां फावो करता म्हणली पातयेणी आमी धरया दिंबी घालून जावची आमी दिंबी घालया उरल्ली आमी कशें म्हळ्यार आमकां ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक जाता त्या रितीर आमी वांटो घेवया सोम्या काकुतामची कर क्रिस्ता काकुतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवपता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रात्म्या सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळीकायेची जिणी जिवचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या केनरांत पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावलेल्या सांजुजे वास बापा मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक बसून नाश जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोणताचें भक्तीपण आदारन मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातलेल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकूंक सर्वांक देवा सरशीन हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुतामची कर ए सांजुजे वास तूं आमचो शारती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुजें चलल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेतांव आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पितांव सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें
तुझे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंशाक तूं सुटसुटीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना. कस म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उरपेस्त कर. पेल्याचे बचावे विशान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मारिफत शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळेवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुवें तुजे जिवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आज सरकारासान देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या आमच्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी आमी आतां आमचो गरजो उसारया. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे थावन केदींच पयस बसूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानाच्या सर पासां थावन आमकां राखून बर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजू दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या राजांत सासणाक जिवचे भाग आमकां मेळशें कर. आमेन. पिडेस्त खातीर मागणी. कठीण पिडेन कश्टांच्या मरणाच्या तणीर आसल्या आमचे लागीं मागूंक विसरल्या पिडेस्तांक एक घडीभर ह्या पवित्र तळाक समर्पण करया. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. तांणी रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखेक पिडेक कश्टाक आनी अडचणींक सांपडल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. त्याच पिरेच्या सेवका सांजुचे वासान आपले जिणी आनी मरणान जायती आजापां करून टीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारले आनी उसारणांतले विनवणे आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर ते आमकां फोव कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आज सांजे वासाच्या नविनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली आनी सर्वायटांतली तुमी सुटोवंक ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुचे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतस्परीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकूट जोडून सस्नाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे आसो. Goodbye.
दास बापा आम्हापासून विनंती कर भगवान कुर्साचे कुर्वे निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.